हे पळ्यात नासनोडा वाठारात रस्ते कुशीक पडिल्ल्यो कोयराच्यो राशी. फकत सुको कोयर न्ही जाल्यार ओलो कोयरूय लोक हाडून उडयतात. ताका लागून वाठारात घाणी पडल्यात. अश्यो कोयराच्यो राशी जाले जाल्यार पावसाक लागून साथीची दुयेंसां पातळपाक शकता म्हूण थळाव्यांनी भिरांत उक्तायल्या. तेन्ना पंचायतीन बेगोबेग कोयर काडचो म्हूण तांच्यांनी मागणी केल्या. येता ते कळना पूण हांगासरले आसा न्हू आमी सांगलेले आसा पंचायतीन पूण आतां ते भितरले साकून येता पळय थोडे गार्बेज घेवन हांगासर सुद्दां उडयता ते सायडीचे येतना पूण म्हाका दिसना पोमुरबाचे बी येवन आलदोनचे पूण भायले येवन उडयता आसतले कितें खबर आसा उडयले गेले कामां कंटिन्युअसली गार्बेज डम आसता हांगासर. चडशी आसतात हांगासर चडशी आनी स्मेल जाता रातचे बिचे डेंजर सुणी बिणी भोंवता ओके स्मेल पावसांनी मातशे त्रास जाता मागीर. आतां कितें करपाचें हेजें आतां? हेजे म्हणजे पंचायतीन हें करूंक जाय न्ही हेंचें एक्शन घेवपाक जाय ओके कितें तरी पंचायतीन. आतां खूब म्हयने जाले हांगा गार्बेज आसा. हय आतां वेक्टाबोर्न डिजीज एक फावटी काडलेलो केन्ना हांवें पळयलो परत तेजेर कांयच जावना परत लोक उडयता कितें तरी हेजेर एक्शन घेवपाक जाय सरकारान. म्हाजे हिसपान तरी पयलीं कोण उडयता पळय हाडून ते कचरो तेंच्यांनी चिंतूंक फर्स्ट प्लेस उडोवपाची सारकी न्हू सो पंचायतीनूय कितें तेजेर एक्शन घेवपाक जाय अशें म्हाका तरी दिसता. आतां कोणाक हांव म्हणूंक शकना न्हू की बाबा हांगा उडोवपाक जाय पूण उडयता टायम पयलीं चिंतूंक जाय की गार्बेज हांगा उडोवपाची न्हू म्हणून. पंचायतीन कितें एक्शन घेवपा जाय हेचेर? पंचायतीन फर्स्ट म्हटल्यार तेंचे एक रुटीन आसूंक जाय. एक म्हयन्यान तरी एक ट्रीप आसूंक जाय अशी की वाटेक जी गार्बेज पडल्या तेजेर ते क्लिनींग करे आसूंक जाय. नासनोडा वाठारात कोयराच्यो राशी पडल्यात कारण संबंधीत पंचायतो कोयर एकठांय करपाक अपेशी थारल्या अशें हळदोणचो आमदार कार्लोस फेरेराचें म्हणणें. That falls in Nashnala Panchayat, and garbage is not something which it's a responsibility of the panchayat to go and take that. I know that the panchayat has failed despite the fact that they're collecting taxes and all this kind of thing. But my endeavor will be to try to get a solution by which I will get CCTV cameras installed in these areas so that no one can suffer and we don't have this kind of garbage hot spots. So we will try to work on this as fast as possible, and I've called the panchayat for a discussion on it. They only look at me by saying a proposal was sent to the director and it has come back. It just files are going up and down. आमचे आलदोना पंचायतीपासून CCTV कॅमेरा मागले तेन्ना फायल वयर गेली आनी परत आयली सांगपाक नो इट इज रॉंग, इट कांट बी अंडर दीस हेडिंग, यू आर नॉट एंटायटल्ड. बट दुसरे पंचायतीचे जाले. So when I asked the secretary panchayat how did it happen there, he said no, that was done wrongly, so we can't do it here. So this now we are stuck with this. So I think they should be able to work out this because तुम्ही जाणात हांवें आयकलां थोडे आमचे लोकां कडेन इलिगल हावजीस आहा ते लोक उडयतात. थोडे आमचे ट्रान्झीट विलेज म्हणलो दे कम फ्रॉम मायेन, दे कम फ्रॉम बिचोलीम, दे कम फ्रॉम सांखली, दे कम थ्रू आवर विलेज मागीर तेश कोण नासतना परती उडयतात ते मागीर. सो दीस इज हाव इज बिकमिंग अ गार्बेज डंपिंग. आमच्या नाशनला पावर सब स्टेशनाच्या अपोजीट जे मेन रोडाचेर आमकां दिसणेक येता ती म्हणजे दीसभर हांगासर रस्त्याचे कुशीक पडिल्ली गार्बेज. हांगासर जेन्ना आमी पावली तेन्ना आमकां दिसलें गेलें की हो जो फूल रस्तो आसा थंय त्या रस्त्याची कुशीक बरीचशी अशी गार्बेज म्हटल्यार हावज होल्ड गार्बेज, वेट, ड्राय वेस्ट अशी भरपूरशी अशी गार्बेज हांगासर पडलेली आसा. ही जी एरिया पडटा ती म्हणजे नाशनला पंचायतीक आनी हांगासर पळयल्यार अशें दिसता की बरेचशे दीस हांगासर ही जी गार्बेज आसा ती कलेक्शन जावंक ना. जेन्ना ह्या गार्बेजीचेर आमी जो आलदोनचो आमदार आसा कार्लोस फेरेरा हांकां जेन्ना विचारलें तेन्ना तेंच्यांनी असो एक स्टेटमेंट दिलो की नाशनल पंचायत जी आसा ती गार्बेज कलेक्शन करपा खातीर फेल जाल्ली आसा. हांगासरले लोक जे आसा थळावे तेंची एक मागणी आसा की पावसाळो सुरू जाल्लो आसा आनी ही जी गार्बेज आसा पावसाक लागून भिजून ही सारकी अशी दूषित जाल्ली आसा एरिया. डेंगूच्यो केसीस तशेंच मलेरिया केसीस सध्या हांगासर जावपाची शक्यताय आसा. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर.